गोयच्या जनतेचे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही आभार मानता की आमकां 3 विधानसभेचे आणि 1 लोकसभेचो सीट आम्ही हांगासल्यान जिखले. त्याबद्दल सगळ्या गोयच्या जनतेचे, सगळ्या मतदारांचे आम्ही आभार मानता. आम्ही जर पळयत जाल्यार लोकसभेच्या बाबतीत आम्ही उत्तर गोवा जवळपास आमचे केंद्रीय आयुष मंत्री फाटले श्रीपाद भाऊ तांकां 57% वोटिंग जी आसा ही श्रीपाद भाऊ मेळ्ळी आणि 38% वोटिंग ही काँग्रेसच्या उमेदवार बाबतीत चोडणकर हाका मेळ्ळी. लोकांनी मोठो प्रतिसाद श्रीपाद भाऊ दिलो. 5वे फावटी रिकॉर्ड परत एकदा आम्ही जशें म्हणटा एक रिकॉर्ड मार्जिनान आयज पर्यंत गोंयांत 5 फावटी कोणूच खासदार निवडून येवंक ना. तो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टीन केलो. ताणें म्हाका सोमते दनपाराच फोन करून म्हजें अभिनंदन केला आणि आम्ही तुमच्या बरोबरच आसा हे काल दनपाराच सांगला आमच्या विधानसभेचो रिजल्ट येवच्या पयलीं. सो तेणी बेगीन धाम आली. एनडीए गोवा फॉरवर्डिंग ब्रिज एनडीए आदल्या दिसा मिटिंगेक गेल्लो. पाटण कदाचित खबर ना दिल्ली मिटिंग एनडीएचो रिप्रेझेंटेटिव्ह गेल्लो. काल रिजल्ट्स जाता थिंगाच बट दे हॅव बीन ऑलरेडी स्पेक्युलेशन हॅव स्टार्टेड की सम ऑफ फ्रॉम द अदर ऑपोजिशन साइड माइट कम इंटू एंड जॉइन बीजेपी. सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आता तरी गव्हर्नमेंट स्टेबल आसा इतकेच माझे म्हणणे आसा. हांगाची गरज स्टेबल आसा म्हटलं हांवें गव्हर्नमेंट. गरज Have you analyzed the response of the mining belt, north and south? Yes, I had analyzed. In north, it is they all people have supported us definitely. In south, there is mixed reaction. Not only that, there are so many other reasons are also there. 2-3 other constituencies. The last time they had given us the majority, but this time it is not. In the last 2014 election, they had given 2-3 in Madgaon. Actually, the last time we got the 1,000 lead, but this time the 2,000 lead had gone to them. That's why we can't say only the mining. सुदीन ढवळीकरांचो धक्को लागलो बरो दिसता सावथान. कित्याक लास्ट टायम 11,000 तुमकां म्हणटा लीड मेळ्ळी आनी दिस टायम वॉज जस्ट 1,000. अबाउट 10,000 लीड रिकॉर्ड जाले. जरी आम्ही म्हटलंय आमकां तशी पळोवंक जाल्यार आमची 2-3 कडेन लीड कमी जाल्या. आमी फक्त सुदीन ढवळीकराचो धक्कोचो म्हणूंक शकना. कारण तशी पळोवंक जाल्यार सांग्यार आमकां फाटले फावटी मोठी लीड मेळ्ळी, सावर्ड्यान आमकां मोठी लीड मेळ्ळी, कुडचड्यान आमकां लीड मेळ्ळी, मडगांवान आमकां लीड मेळ्ळी, केप्यां लीड मेळ्ळी, आमकां मार्मोगोवाच्या 4 म्हणून चड लीड मेळ्ळी. तशेंय कमी जाला. त्या खातीर आमी नॉट ओनली तसो पळोवंक जाल्यार आमकां थंयसर आमी 1,000च्या लिडीन आसा अजुनूय बी बरें.